फ्रेंड्स एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स हांव म्हजो ब्लॉग आतां दनपारचो स्टार्ट करता. जाली 12:30 ओके. आनी आमी जेवली बीन जस्ट लंच केला. आयज बेगीन केला लंच बिकॉज आमी न्हू मातशी भायर सरता. हांव आनी आंतोनियो बाबा कोरोना हांव आनी आंतोनियोच वयता. आमी वयतात मातशें थोडें शॉपिंग करपाक. एक्चुली मॉर्निंग वचपाक आहली बट हांवें म्हटलें मॉर्निंग नाका कित्याक काल आमी भायर सरलेली सो मातशी टायर्ड जाल्ली. सो हांवें म्हटलें की मातशें रेस्ट घेवया. मागीर लेटूच येता दनपारची शॉपिंगेक बिकॉज म्हापसा न्हू दनपारची शॉपिंग करूंक वचत न्हू जाल्यार बेस्ट टायम बिकॉज गर्दी आसना प्लस तुका जाय तशें भाशेन पळोवपाक घेवपाक मेळटा. सो ताका लागून बेस्ट टायम म्हणटा पळय तो दनपारचो शॉपिंगेक वचपाक. सो आंतोनियो म्हणपालो सकाळीं वयची सुसेगाद दनपारां या जेवत बी करून सगळें ओके. कित्याक न्हू आयची शॉपिंग मातशें चड व्हडलें आहा बिकॉज बाबाच्या बर्थडेक लागून तें शॉपिंग. सो ताका लागून आमकां खूब शॉपाय बी भोंवंक पडटलीं. सो ताका आतां आमी वयतात ओके. दनपारची शॉपां आसतात उक्टी 1-2 घडीक बंद आसत बट आमकां जाय पळय ती आसतली उक्टी. सो ताका लागून आतां आमी वयतात हांव आनी आंतोनियो आनी बाबा हांव पेंगासर हेवता ओके. आनी तुमी म्हणटली शॉपिंग कसलें करूंक वयता तें सांगूंक ना लायक बर्थडेचें म्हण सांगलां बट कितें ही ग्रॉसरी कितें ती म्हाका थोडेशें हें घेवंक जाय घरांतले आयटम्स ओके थोड्योश्यो. आनी ताच्या उपरांत घेवपाक जाय बाबाच्या बर्थडेक म्हाका हें करपाक जाय आमचे पार्टी बॅग्स दिता न्हू पळय ती स्कॉलान भुरग्यांक दिवपाक ताच्या ओके. सो कालू टिचरीक विचारलें अलावड बी आहा दिवपाक कितें पळय तें ती म्हणपाली दिवं येता. आनी काल कोणाचो तरी बर्थडे आहलो बाबाच्या स्कुलान सो तेंच्यांनी दिल्लें पार्टी बॅग. सो बाबाच्या स्कॉलान ही अरावंड 70 भुरगीं आहा. सो तांकां प्लस टिचरी आहात तेज्यो 8 कितें तरी. सो तांकां ओके तांकां म्हणटा पार्टी बॅग्स जाय तांकां म्हणटा खावपाक दितलें. आनी बाबाच्या स्कुलान जे भुरग्यांक म्हणटा हांव पार्टी बॅग्स दिता भुरग्यांक हे तेंच्यांनी दिल्ले. काल बर्थडे कोणें आहलो पळय तेंच्यांनी दिल्ले ओके. चड व्हडलेशें कांय दिवचें ना 1 ते 2 आयटम पळोवया कशें कितें पळय तें दितलें हांव ओके. नाजाल्यार मागीर थोडी कमेंट घालतली की स्कॉलान खूब दितात इतलें हे तें बी म्हणून शो ऑफ करपाक गेलें. तशें कांय ना जे भाशेन मनशान घडटा पळय तें दिता. म्हाका एक्चुली पार्टी बॅग्सूय दिवपाक नाका आहली बट ती धाकटी आहा कितें म्हणटा तें पळय स्नॅक्स दीत न्हू जाल्यार ती इबाड करी थोडी खाता थोडी खायना. एग्जाम्पल बाबात आमचो सकाळचो कितेंच खायना सोडून फ्रूट ओके. ताका लागून हांवें म्हटलें कितें तांकां तशें बॅग्स बी अशें दितलें करून सो ते तेंच्यांनी बुक्स बी कितें घालीत कलरींग बूक जाय तांकां खातीर कलर बी करपाक. सो ताका लागून पळोवया कशें कितें तें घालपाक मेळटा तें म्हाका बॅगान त्या. सो तशें करून एक बॅग रेडी करून दितलें ओके. सो पळोवया म्हाकाय खबर ना कितें घेता आनी कितें हाडटात आनी कितें घेतात कांय प्लॅन करूंक ना आमी. आतां गेल्या उपरांत कळटलें ओके. शेअर करता तुमचेशी दाखयता तुमकांय बीन. आनी तेज्या उपरांत मागीर म्हाका मार्केटान फ्लावर्स हाडपाक वचपाक जाय कित्याक आयज सेंट एंथनीचें फेस्त ओके. आयज 13 जून बट हांव फाल्यां करता 14थार कित्याक आमचें शिवोले इगर्जेन 14थार करता. सो शिवोले इगर्जेन 9 जाता पळय तो फॉलो अप केल्लो. सो म्हाका फाल्यां करचें पडटा फेस्त आयज करना बट सगळ्यांक तुमकां हॅपी फेस्ट ऑफ सेंट एंथनी पयलें म्हटल्यार ओके. सो हांव म्हणटा फाल्यां करतलें फेस्त. सो म्हाका आयज वेस्पर्स म्हणटकूच म्हाका फ्लावर्स हाडून घालपाक जाय सेंट एंथनी. सो न्हेसूंक ना आजून सेंट एंथनी मागीर न्हेसयतलें एक 3:30-4 बी पयलें मार्केटान शॉपिंग करून घेवन येता. भायर पावस ना आयचें वेदरूय भायल्यान बरें आहा वत आहा हय तितलें कडक ना बट आहा ओके ओके. सो फटाफट वयता आमी कार घेवन वयता कित्याक खूब आसतलें सामान. सो ताका लागून आमी कार घेवन वयतात आनी फटाफट करून घेवन येता शॉपिंग. हे बाबा व्हरत न्हू जाल्यार मागीर तुमकां खबर तो ल्हान शॉपिंग करपाक दिवचो हें काडटलो तें काडटलो ताका लागून. सो ताका लागून ताका न्ही व्हरना ताका हेंव न्ही तो हेंवता हिंगा सगळें तुमकां दाखयता कसलें करपाक लायक दीस पीस घेवन ताका हेंवता तें पळय. आनी हो कीबोर्ड आहलो आपणाचो पळय तो आख्खो ओपन केला हिंगाले स्क्रू काडून बी आनी आख्खो ओपन जाता तो आपुणूच काडटा आपुणूच घालता बीन. आतां ट्रकाचेर कितें करता ताका लायक तसलें करपाक खूब सामकें कित्याक आंतोनियोचो डॅडी गाडी बीन करता सारक्यो अश्यो थिंगासर अरावंड आमच्या नेबर्सांचेच आहा कोणाचे पळय तेंचे घेता बी करपाक तो ओके. सो ताका लायक तें करपाक तेजें म्हणजे ताजे पळोवन तो शिकला. आनी जेन्ना तो गाडी बी करता सारकी बीन पळय तेन्ना वयता म्हणटा तशें. सो ताका तें आहा मातशें इंट्रस्ट त्या हितून भायर सरता आनी तुमकां मागीर मेळटा सकयल मार्केटान गेल्या उपरांत शूट करता दाखयता तुमकां शेअर करता तुमचेशी आनी या ओके. हॅलो बाय. सो फ्रेंड्स आमी येयली सुपर मार्केटान ओके शॉपिंग करता. थिंगासर घेतलें हांवें स्वीट्स आनी बिस्किट्स आनी कितें कितें घेतलां हांवें भुरग्यांक थोडेशे आयटम. एक बास्केट जाली आमची घेवन फूल ओके. आतां आनीक पळयता कितें मेळटा जाल्यार ते सायडीन दुसरें कसलें आयटम
सो ते घेता पळयता आनी ताजे उपरांत मागीर आमी पळोवया थंय वयता दाखयता तुमकां. ओके सो हांगासर पयलें घेता हें कंप्लीट करता. घे पेपर बॉटूच आमी आहलो पेपर बोट्स घेतल्या भुरग्यांक घालपाक. ज्यूस हांगासर घेतला आनी समोट आहले हें घेतला आमी बॉल्स म्हळ्यार ते चॉकलेट बॉल्स ते मागीर हे भाशेच्यो जॅलीज घेतल्या आनी हिंगासर हेंय बी बरें आहलें पळय समथींग डिफरंट. मागीर तुमकां दाखयता घरा कडेन हांव जेन्ना बाबाची पार्टी बॅग्स पॅक करता न्हू इस्कॉलान दिवपाक पळय ते शेअर करता तुमचेशी. हांवें कसले कसले कितें कितें आयटम्स घातल्या पळय त्या बॅगान चडशें खावपाचें प्रिफर केलां की ती ल्हान भुरगीं बरें ताका विचारल्यार कोती आहा न्ही हांगासर म्हाका आंतोनी सो जालें आमचें तें वो एकलस न्हू रे. आमचें शॉपिंग करून जालें कॅश एंड कॅरीन. आतां येयल्या मार्केटान थोडें शॉपिंग करपाक म्हाका ते स्क्रीन गार्ड घालून घेता म्हज्या फोनाक. सो फ्रेंड्स आमचें न्हू शॉपिंग करून जालें. हांवें कांय शूट करूंक ना. थोडेच कोणें स्टार्टिंग क्लिप्स घेतले पळय तितले उपरांत कांयच शूट करूंक ना. सगळें शॉपिंग करता जाल्यार टायर्ड कित्याक शॉपिंगाची बॅग्स प्लस शूटिंग करूंक जायना पॉसिबल. ते दोनी म्हणजे दोनी एकाच बरा जायना सो ताका लागून हांवें कांय शूट करूंक ना आनी मागीर टायमूय वेस्ट जाता शूटिंग करपाक रावत बीच जाल्यार. सो ताका लागून कांय शूट करूंक ना. सो तुमकां डायरेक्टली घरा कडेन दाखयता. हिंगासर वोद्दे सामान आहा आनी डिकी आख्खी फूल. ओके आनी आतां आमी रावल्ली होलसेलान आमचे वायन होलसेलान आमकां ड्रिंक्स घेवपाक बियर आनी वायन बी तसलें घेवपाचें आहलें. सो तेय सोमतें घेता बाबाच्या बड्डेयार कित्याक आयजूच शॉपिंग करता एकूच पते पते येवचें पडटा. सो ताका लागून फाल्यां आमी भायर सरपाची कळटलें तुमकां व्लॉग्स येता पळय तेन्ना. प्लस परवांय बिजी आमी. सो फाल्यां परवा 2 दीस उरले आमची. सो बिजी आमी 2 दीस. सो ताका लागून म्हटल्यार आयजूच ताका घेवया. सो सगळें शॉपिंग करून जालें आनी भुरग्यांक दिवपाचें बी घेतलें सगळें. ओके तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें फावट पार्टी बॅग्सान घातला पळय ते. लास्ट टायम बाबाच्या म्हणजे फर्स्ट बर्थडेक बाबाच्यान आमी तेन्ना टॉयज बी कितें कितें खूब घातलेले. दिस टायम हांवें ते सगळें अवॉयड केलां आनी खावपाच्या आयटमांक चड हें दिलां. ओके सो तुमकां दाखयता हांव कितें कितें घातलां पळय तें. आनी म्हजें केंस बी हांवें वयर बांदला गोरमी येता म्हूण. ओके आनी आयज करकरीत सामकें वत येयलां. हांवें मागलेलें सेंट एंटनी कडेन ह्या दिसांनी वत येयल्या पुरो म्हूण आनी हे दिसांनी बरें आहा वेदर. ओके आनी आयज फेस्टीव बी सेंट एंटनीचें. सो सेंट एंटनीक हांवें ब्री फ्लावर्स घेतल्या वायट शुतीची घेतल्या. वायट आनी पर्पल शुतीचो झेलो घेतला बरो मोठो आनी म्हजी न्हू वायट शुती आहा घरा कडेन ऑफ वायट न्हू वायट पळय ती. सो ती घालतलें आनी कोयांचो हें घेतला हांवें कितें म्हणटा तो झेलो घेतला धाकटो फांती आसता पळय तसली घेतल्या. ओके सो येस हे भाशेन आयज आमचें वेस्पर्स जातलें घरा कडेन. तुमकां दाखयता सेंट एंटनी न्हेसयता तेन्ना फ्लावर्सूय दाखयता आनी वान्स न्हेसयल्या उपरांतूय दाखयता. ओके आनी फाल्यां म्हणटा भयण न्हेसोवपाक येतली सेंट एंटनी. ओके तें तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान पळोवंक मेळटा कहो न्हेसयता कितें पळय तो. ओके सो आतां ड्रिंक्स घेता हिंगासर आनी ताचे उपरांत मागीर सोमती घरा कडेन कित्याक घरा पावन आनीक जायतीं कामां आहा म्हाका. सो ती करून घेता फटाफट सारकी. आतां टायम जाला 3 जाली. ओके सो घरा पावता म्हणल्यार फ्रेशन बी जाल्यार 3:30 जातली. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू बाबाच्यो ज्यो कितें इस्कॉलान दिवपाक काडल्या त्यो सेपरेट काडून दवरता आनी पळयता तेजो घोडेक व्लॉग तुमकां हांव दुसरो करतलें पार्टी बॅग्साचो कित्याक हो व्लॉग न्हू व्हडलो जातलो. सो ताका लागून पळयता हे व्लॉगान घालूंक मेळटा हे व्लॉगान घालता आनी दुसऱ्या व्लॉगान घालता. ओके सो पळयता कशें कितें जाता तें. आनी तो ड्रिंक्स घेवन येयलो पळय दवरल्ले फाटल्यान. आतां आमी भायर सरता वयता घरा कडेन सोबती. ओके सो तुमकां घरा कडेन वचून मेळटा. चलो बाय. आमी येयल्ली डिझल घालपाक पेट्रोल पंपार कोलवाले. ओके सो जस्ट जालें आमचें घालून पेट्रोल आनी आंतोनी आतां ऑफिसान गेला थिंगासर मॅनेजराशीन उलोवपाक.
कितें कार्ड कितें करपाचें कितें विचारपाक गेला तो ओके बाबा येता सो आतां वयता आमी घरा कडेन डायरेक्टली आनी मेळटा तुमकां ओके आयज हे कॅश बेश्टे घाले सिंपल चड हे करूंक ना सिंपल बांदून येयल्ल्या चलो आतां घरा वयता आमी सो फ्रेंड्स आमी न्हू घरा कडेन पावली आनी टायम जाला की 4:15 ओके आमकां पावता म्हटल्यार सो हळू हांवें तुमकां सांगलें आमी ड्रिंक्स घेवपाक रावल्या म्हूण तेच्या उपरांत आमी गेली एक पार्सल रिसीव करपाक आंतोल्याचें तें बी केलें ते दिले बी आनी तेच्या उपरांत न्हू चिकन हाडलां सोमतें हांवें फाल्यांचें कित्याक फाल्यां हांव मातशें भायर सरता हाडून कोण दिवपाक ना डॅडी दितलो बट डॅडी दिता आसलो बट डॅडीक तें कळचें ना सामकें सो तेका लागून हांवें म्हटलें की तें हांव धाडटलें आनी भयण येतली ती फाल्यां ओके सो कितें करता बी तें तुमकां फाल्यां सांगता फाल्यांचो प्लॅन ओके सो ताका लागून चिकन हाडल्या आनी मागीर आनीक एक काम करपाचें तें बी केलें बीन आनी तें करून येता म्हणल्यार आमकां जाली 4:15 नाजाल्यार मेळून 3 पावपाची घरा कडेन ओके 3:15 म्हणल्यार पावपाची सो तें करून घेतलें फटाफट घरा कडेन येयले त्यो वस्तू हाडून दवरल्यात वयर ते काडूंक हात बीन कांयच लागना हात अश्यो आहा जस्ट सकयल्यो मसाला कितें हाडलें तेच प्लेसीचेर घातलें हांवें आनी फ्रेशन अप जाला फर्स्ट थींग म्हणटा पळय ती म्हाका गरमी खूब जाली आनी घामान आंग सगळें हें जालें चिकट सो तेका लागून फ्रेशन अप जालें आनी आंतूनय गेला गाडयेचें अलायनमेंट करपाक सो तो गेला आपणाचें काम करपाक सो आतां हांव कितें करता हांव वयता आनी फटाफट वयलो म्हणटा पळय तो सेंट एंथनी न्हेसून घेता ताचे उपरांत म्हाका हॉलांतलें कर्टन चेंज करपाक जाय आयज ओके कित्याक आयज फेस्त आनी फाल्यां आमी म्हणटा फेस्त करता घरा कडेन प्लस सिओलीमय फेस्त फाल्यां सो ताका लागून म्हाका आयज कर्टन चेंज करपाक जाय सो तें करून घेता कर्टन न्यू घेतलेले हांवें ग्रीन कलर हाडलेले हांवें वेलवेटाचे सो ते घालता आनी टेबल बी आयज बरे भशेन न्हेसता कित्याक आयज फेस्त सो टेबलाचो क्लॉथ बी सगळो चेंज करता न्यू घालता आनी फ्लावर्स घालून घेता आनी ताच्या उपरांत मेळटा तुमकां ओके आनी आयच्या ब्लॉगान तुमकां पळोवंक मेळटलें 2 सेंट एंथनीचे स्टॅच्यू दॅट इज एक हा प्लेन म्हणजे त्या भुरग्याक घेवन हा पळय तो सेंट एंथनी आनी दुसरो हा पळय तो सेंट एंथनी भुरग्याक घेवन हा बट ताका हा शेरपेक सोरोवपाक लो पळय ती ओके आमची सिओलीम चर्चीन हा स्टॅच्यू न्हू पळय तो ओके सो थंयसान मिसाक गेल्ले न्हू सिओलीम नॉयनाक पळय थंयस हाडलेलो हांवें सो तोय बी हांवें ऑल्टरात दवरूंक ना सीज नॉयना चलता म्हळ्यार सकलूच दवरलेलो सो आयज तुमकां दोनूय सेंट एंथनीचे स्टॅच्यूज पळोवपाक मेळटले जे हांवें हाडल्या पळय ते ओके सो आतां ते रेडी करता बरें सगळी टेबल सेट करता बी आनी बरें करून दवरता सेंट एंथनी कित्याक आयज फेस्त सो ताका सकाळीं न्हेसोंक जाय आसलें एक्चुली म्हाका बट बिजी जालें आयज सो आसूं कांय नजो तोय आहा कालची फ्लावर्स आहा पांयाशीन ताज्या सेंट एंथनीच्या आतां सामको बरो मोठो झेलो हाडला हांवें वायट शिवती आनी पर्पल शिवती आहा ताका सो ती घालता आनी म्हजी शिवती आहा दोनी ती बी घालता आयज आनी कोयांची हें हाडल्या फांती हाडल्या ती बी घालता ओके आनी आयज सांगे भुरगीं कितें टेस्ट करपाक तांकां दिवपाक हाडला चॉकलेट केक आयज ओके सो या हे भशेन आयचें सगळें शॉपिंग बी हाडलां आनी दाखयता बाबाच्या हितून कितें घालपाक हाडलां आनी ते पार्टी बॅग्सान तें तुमकां सगळें नॅक्स्ट ब्लॉगान दाखयता ह्या ब्लॉगान दाखयना तेजेर एक ब्लॉग सेपरेट करता तें सगळें पॅकींग हें तें कितें सगळें न्हू मिक्स जातलें सो ताका लागून पळयता सांगे करीत आयज नाजाल्यार परवां मांडे करतलें पळयता कशें कितें जाता पळय तें शूट करून तुमचें शॅर करता ओके सो आतां वयता बेगीन सेंट एंथनी न्हेसून घेता फर्स्ट आनी सगळे पड्डे चेंज करून घेता आनी तुमकां मेळटा